ऑनरेबल चेअरमॅनाक हांवें इन्विटेशन दिल्लें की यो आनी आमचे इंडस्ट्रियल दिसता मातसो विजीट कर म्हण कित्याक आमकां आयज भुरगे तर हिंगा बाबा वेकंट लुगार आसा जाल्यार कितेंय इंडस्ट्री सरकारा कडेन मागून हिंगा हाडून ह्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट जावचें म्हण. सेकंडली डे टू डे अफेअर हिंगा कशें चलता ते चेअरमॅनान चार्ज घेयसान हिंगा पावून आहलो पूण हांवें चेअरमॅनाक स्पेशल इन्विटेशन तूं यो आनी पळय म्हण. आनी थोडेच हिंगा थोड्यांचे थोडे इश्यू आशिल्ले ते इश्यू हांवें डिस्कस केले आनी स्पेशली चड म्हजो व्हडलो इश्यू म्हणटा तो जेन्ना स्पोर्ट्स आमकां एक स्विमींग पूल आख्ख्या काणकोणा तालुक्यान ना आनी आमची इस्कॉलाची भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं ती स्विमींग करूंक सोदता जाल्यार तांकां एक फॅसिलिटी ना म्हणजे ती फॅसिलिटी हिंगा हांवें करूंक सोदता कित्याक इफ इट इज पॉसिबल. आतां हांव जागो दाखयला चेअरमॅनाक सो चेअरमॅनान सांगलां तूं एक लेटर कर म्हाका आनी बोर्डाक घालता म्हण बिकॉज इट इज नॉट इजी to give land in the industrial state for the purpose of sports because there are a lot of rules and regulations. So I am very happy की बाबा सरान फेवरेबल रिप्लाय म्हाका दिलो फेवरेबल बाबा एक हें दिलें की आश्वासन दिलें की ओके वील ट्राय फॉर यू. सो दॅट इज मोर दॅन इनफ फॉर मी. आय एम हॅपी एंड आय एम थँकफूल टू ऑनरेबल चेअरमॅन. आनी हाज्या बद्दल आयज आमकां डेप्युटी स्पिकरान आमचो इजर वापरलो खूब पेंडींग आसलें काय कारणाखातीर डिले जावन आयज आमी पावले. ऑलमोस्ट 1,40,000 एरिया स्क्वेअर मिटर कानाकोना एस्टेटान. अबाउट 54 युनिट्स आर देयर वीच 25 आर फंक्शनींग. पण तरी आसतना एक सराची मागणी आसली रिक्वेस्ट आसली की तेज्या लोकांक ह्या तालुक्यान कानाकोना तालुक्यान स्विमींग पूल ना पूण एक्चुअली अंडर नोटिफाईड लँड स्विमींग पूल रूल्स एंड रेग्युलेशन डोंट परमिट अस टू गिव दॅट. पण तरी आसतना आनी सांगलां आमचे डेप्युटी स्पिकराक तांणी आमकां लेटर करचें टू द कॉर्पोरेशन वील टेक इट इन द बोर्ड आनी ताजे फुडें आमी कॅबिनेट घेवन स्पिकींग टू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज विश्वजीत राणे एंड ऑल्सो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत कॅबिनेट घेवन प्रॉब्ली वी कूड वर्क इट आउट. एंड ऑल्सो आमच्या सराक एक रोड जाय ती आमची थोडी घरां आसा तांकां खूब त्रास जाता ताका सारकें भायल्यान वयचें पडटा. सो देर इज अ रोड ओवर हियर. सो हांवें रिक्वेस्ट केलें तांणी लेटर करचें